नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. जम्मू काश्मीरातल्या किश्तवाड जिल्ह्यातल्या चिसोटी गावात ढगफुटीचे फाटभुंयेर मजत कार्य झुजात पावड्यार चालू आसा. लष्कर, NDRF, पुलीस आनी थळावे प्रशासन मजत कार्यात गुंतल्यात. 2 Mi-17 हेलिकॉप्टर आनी 1 एडवान्स लायट हेलिकॉप्टर जम्मू आनी उधमपूर ह्या वाठारात मजत कार्या खातीर तयार दवरल्यात. ढगफुटीक लागून उप्राशिल्ल्या हुंवाराच्या परिस्थितीन 60 जणांक मरण आयला जाल्यार 100 परस चड लोक जखमी जाल्यात आनी जायते जण बेपत्ता आसात. मुखेलमंत्री उमर अब्दुल्ला हांणी वाठाराक भेट दिवन परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. तशेंच थळाव्यांकडेन संवाद साधून लुकसाणीचें मुल्यांकन केलां. हाचे पयलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखेलमंत्री उमर अब्दुल्ला आनी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हांचे कडेन उलयतना केंद्रा कडल्यान शक्य तितली मजत मेळटली अशें आश्वासन दिलें. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी चिसोटी वाठाराक भेट दिवन परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. Despite all the constraints, I think this is a unique occasion where a natural calamity has been coupled with natural constraints of inclement weather, of a difficult terrain. For example, the rescue helicopters could not reach here. 2 of the rescue helicopters are even today parked in Udhampur, waiting for the weather to improve so that they could come. The government has already offered to provide the chopper services for those who need to be shifted out of Doda or out of Jammu. आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी हांची आयज पुण्यतिथी. भारताचे 3 फावट नेतृत्व करपी ह्या म्हान फुडाऱ्याक देश आयज श्रद्धांजली ओंपता. सदैव अटल स्मारक ह्या वाजपेयी हांच्या दिल्ली स्थित समाधी थळार वचून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत साबार वडील फुडाऱ्यांनी तांकां फुलाहार घालून आदरांजली ओंपली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टावेल्यान संदेशात वाजपेयी हांणी राष्ट्रा खातीर दिल्ल्या योगदानाची याद काडल्या. आत्मनिर्भर भारताच्या वाजपेयी हांच्या दृष्टिकोनाची प्रधानमंत्र्यांनी तोखणाय केल्या. विदेश मंत्री एस जयशंकर आनी कोरिया घटक राज्याचे विदेश मंत्री चो ह्यू हांचे मदीं औपचारीक बसका जाल्या. ही बसका कोरिया घटक राज्याचे विदेश मंत्री चो ह्यू हांच्या भारत भोंवडेचो एक भाग म्हूण आयोजीत जाता. सुरवेक दोनूय फुडाऱ्यांनी एकमेकांक राष्ट्रीय दिसा निमतान परबीं भेटयली. भारता प्रमाणच दक्षिण कोरिया आपलो स्वतंत्रता दीस 15 ऑगस्टाक मनयता. कोरिया घटक राज्याचे विदेश मंत्री जाल्या उपरांत चो ह्यू हांची ही पयली अधिकारीक भोंवडी जावन आसा. ह्या बसकेत दोनूय देशां मदीं अर्थीक, तंत्रीक आनी रणनीतीक विशयाचेर चर्चा जावपाची शक्यताय आसा. विदेश मंत्री एस जयशंकर हांणी ह्या वर्सा एप्रिलांत पहलगामात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचो कोरिया घटक राज्यान निशेध केल्ले खातीर तांचे उपकार मानले. मंत्री जयशंकर हांणी चो ह्यू हांचे बरोबर जाल्ले बसकेत संरक्षण, सुरक्षा, वेवसाय, अर्थशास्त्र, जोडणी अशा विंगड विशयांचेर चर्चा जावपाची आस्त उक्तायल्या. Says a lot really about the value we attach to the relationship. Let me also take the opportunity to extend our greetings to you for the National Liberation Day of Korea. And your visit, I think, in many ways comes at a very important time. It's the 10th anniversary of our special strategic partnership. अलास्कात 3 वरां जाल्ले भासाभाशेत प्रगती जाल्या आनी युक्रेन रशिया संघर्षाचो निमणो पावडो बेगीनूच गाठतले अशें अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आनी रशियेचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें. मात तांणी झुजबंदी विशीं कांयच जाहीर करूंक ना. पत्रकार परिशदेंत उलयतना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांणी ही बसका खूब म्हत्वाची आशिल्ली अशें म्हणत जायत्या मुद्द्यांचेर सहमती जाल्या अशें सांगलां. ही चर्चा अजून निमण्या पावड्यार पावूंक ना, पूण एका थारावाचेर येवपाची ही बरी संद आसा अशें तांणी सांगलें. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांणी शांतीकायेच्या करारा विशीं सांगलां. तशेंच आतां युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की हांचे कडेन फुडलें पावल येवपाची संद आसा अशें तांणी नमूद केलें. गोंय राज्याच्या विधानसभा मतदारसंघातल्या अनुसूचित जमातीच्या प्रतिनिधित्वाचे
पुनर्समायोजन विधेयक 2025 हाका 13 ऑगस्टाक मान्यताय दिवन हे विधेयक कायद्यात रूपांतरीत करपाची अधिकृतपणान प्रक्रिया पुराय जाल्या। हे विशीं केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी आपल्या सामाजीक संकेतथळाचेर घातिल्ल्या एका संदेशात हो गोंयकारां खातीर एक इतिहासीक दीस आसा अशें म्हळां। ह्या कायद्याक लागून योग्य प्रतिनिधित्व आनी लोकशाय अदीक ताक मेळटली अशें ताणें आपल्या संदेशात म्हळें। इनर व्हील क्लब ऑफ म्हापसा एलीट आनी कासरपाल दिवचलच्या सरकारी विद्यालयाच्या भुरग्यां खातीर खासा दंत चिकित्सा शिबीर आयोजीत केल्ले। ह्या वेळार गोंय दंत चिकित्सा महाविद्यालयाचे डॉक्टर विनायक कामत हांणी दांतांच्या भलायकेचे महत्व हाचे विशीं भुरग्यांक म्हायती दिल्या। तशेंच दांतांच्यो समस्या जावच्यो न्हय हाचे खातीर कांय सादे उपाय सुचयल्यात। ह्या वेळार इनर व्हील क्लब ऑफ म्हापसा एलीटच्यो अध्यक्ष दिप्ती फळारी हांणी भुरगीं, पालक आनी शिक्षक हांचे मदीं दांतांच्या भलायके विशीं बऱ्यो संवयी आपणावपाचे दिकेन जागृताय घडोवन हाडपाच्या हेतान हे शिबीर आयोजीत केल्ले अशें सांगलां। सो आज आमचो इनर व्हील क्लब ऑफ म्हापसा जो बायलांचें ऑर्गनायझेशन आसा तो अशें लोकां खातीर वावरता लायक सोशल वर्क, कम्युनिटी खातीर, स्कुलांनी कॅम्प, भुरग्यांच्या हेल्था खातीर। सो तेज्याच वांगडा आमी मेळून आयज गोवा डेंटल कॉलेज बांबोळी वांगडा मेळून आमी हांगासर एक कासरपल्ली गव्हर्मेंट स्कुला खातीर भुरग्यां खातीर आमी डेंटल चॅकअप हांगासर घडोवन हाडलेलो आसा। सो हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता गोवा डेंटल कॉलेज बांबोळी हांकां की तेंच्यांनी आमी तांकां अप्लाय केल्ले फॉर डेंटल चॅकअप आनी ते हाका तेंच्यांनी आमकां अप्रूव केलो आनी त्या खातीर आमी हो आज घडोवन आमची आतां ही कासरपाल आसा हो रिमोट एरिया आसा आनी अशी आमी आतां कितें करता बाकीच्या हेल्थां कडेन लक्ष दिता पण मोस्टली आमी दांतांचे किंवा हेच्या कडेन इग्नोरूच करता। सो तेज्या खातीर भुरग्यांक तेजी दांत कितले इम्पॉर्टंट कितें आसा तें कळूंक जाय म्हणून आमी हे सगळें घडोवन हाडलेलें आसा। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।